नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। मोदी सरकाराचे निमणे संसद अधिवेशन सोंपले। गोयच्या मायनिंगाचेर ब्रना सरकार मदी पडपाक सोदिना म्हूण फायनल शिक्को। आता इलेक्शन स्ट्रॅटेजी बरोबर मायनिंग फ्रंटाची गोंय बंदाची तयारी। राफालाचे इश्यूक सीएजीच्या पावण्यार पूर्ण विराम। एनडीएन राफाल डील यूपीए परस 2.86% उणे। युद्ध सज्ज राफाल जमेक धरल्यार 17% उणे। सीएजीचे मोदी सरकाराचे वटेन झुकते माप। गोयचे टुरिस्टांचो आंकडो देंवता। व्हिसा चार्जीस थोडे रिफंड करचे म्हूण पर्यटन मळावेल्या जाळवणदारांची मागणी। टुरिझम मंत्री बाबू म्हणटा विशय खंय सरकारा कडेन व्हरता। संजीवनी साखर कारखान्याची उदरगत जायना म्हूण उस्कार कॉर्पोरेशनाक विटल्यात। कारखानो शेतकी खात्याक दिवचो म्हूण मागणी। विजय म्हणटा मागणेत तथ्य आसा। आणि खडेघाट रायवल्स एफसी गोवा आणि एटीके ब्रेस्तारा एकामेकाड सामकार। एटीके खातीर डू ऑर डाय। एफसी गोवा जिखल्यार पे ऑफाच्या होमऱ्यार। मोदी सरकाराचे निमाणे संसद अधिवेशन सोंपले। निमाण्या खिणा मेरेन गोयच्या मायनिंगाचेर संसदेत ब्रना ना मोदी सरकार ना गोयच्या खासदारांचे अध्यादेशूय ना। मोदी सरकार मदी पडपाक सोदिना हाचेर फायनल शिक्को। आता घातकी सरकाराचे कितें करप ताचेर मायनिंग फ्रंटात खल सुरू। 14 फेब्रुवारीक मीटिंग। 28 तारखेर गोंय बंद करपाचेर चर्चा जातली। इलेक्शना वेळचेरूय फ्रंटाची स्ट्रॅटेजी थारता। मायनिंग इश्यूचेर मेरेर राविल्ल्या मायनिंग बेल्टांतले आमदार खासदारांक शिनाल। संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोंपले। गोयचे मायनिंग आसा त्या लिजांनी आसा तशें परत सुरू जातले जाल्यार कन्सेशन अबोल्युशनात दुरुस्तीचोच पर्याय। हाचेर मायनिंग फ्रंट आणि लीजवाले मिनेर ठाम। मोदी सरकार त्या दिशेन कितें तरी पावल उखलीत म्हूण अधिवेशन सोंपपाचे निमाणे खिणा मेरेन सगळ्यांनी वाट पळयली आणि सरकार पक्ष बीजेपी आणि ताचे खासदारांक दिल्ली डेडलायन बुधवारा 13 फेब्रुवाराक संसद अधिवेशना बरोबर सोंपली। मोदी सरकार मदी पडपाक सोदिना हाचेर बुधवारा फायनल शिक्को। 14 तारखेक मीटिंग जातली सांजे 3:30 आणि तातूंत 27 ते 28 तारखेक जे बंद आसा तेजे शिक्कामोर्तब जातले आणि 3-4 तारखेक जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जातले त्या इलेक्शनाचो फ्यूचर आमचे प्लॅनिंग कशें आसतलें, आमी कशें हें करतले सरकाराच्या अगेन्स्ट म्हणजे जी आतां रुलींग पार्टी आसा तेजे अगेन्स्ट कशें काम करतले हें डिसायड करतले कशें करपाचें प्लॅनिंग ते करतले। 3 मार्च मेरेन तरी आचारसंहिता लागपाची शक्यताय ना। राज्य आणि मोदी सरकाराक मायनिंग लोकांची मतां जाय जाल्यार खंय मायनिंग अध्यादेश काढून दाखोवचो। आतां काय अमेंडमेंट जावपाचो काय होप्स ना। होप इतलोच आसा की 3 मार्च पर्यंत कोड लागचो ना आणि इन बिटवीन जर सरकाराक जाय जाल्यार सरकार आणि राज्य आणि केंद्र सरकार बीजेपीचे असल्या कारणान ते जाय जाल्यार ऑर्डिनन्स हाडूं शकता आणि तांकां जर गोंयांत तेंचे लोकांची मतां तांकां जाय जाल्यार म्हाका दिसता की तेंच्यांनी तें हाडचें जितले बेगीन तितले बेगीन लोक तांकां बरें मागतले तेंचे। मायनी सुरू करूंक सरकार पक्षान कांयच केल्लें ना। अर्थव्यवस्थेची वाट लागल्या। लोक पिसोना ते खंय इलेक्शनाक कितें ते दाखयतले। आतां तेणी तें म्हणलें आपूण पळयता म्हणून आमकां दिसलें की अमित शाह जेन्ना सादारण गोंयांत येतलो 9 तारखेर तेन्ना तो तरी कितें तरी विशय उलोवन हँडल करता म्हणून पूण आयज पर्यंत ताचेर कांयच विशय ना। सो आयची डेटीक मायनिंग हो इश्यू खुबसो कॉम्प्लिकेटेड दिसता आतां। आमकां जे लोकांक जाय आशिल्लें सगळे म्हणून म्हणजे आमच्या लोकांक आयज पर्यंत आमी पळयता मायनिंग भागांत भरपूर प्रॉब्लम जाले कडेन आसा आनी आजून पर्यंत तेजें सोल्युशन येना। सो हे सोल्युशनाचीच वाट आमची आज सेंट्रला कडेन पळयता ती खंय तरी आतां अंधाराची वाटी दिसता आमकां। लोकसभा इलेक्शन्स आसा फुडें। लोकसभेची इलेक्शन आतां पयलीं सान लोकसभेची इलेक्शन लोकांनी डिसायड करपाचें लोक डिसायड करतले कारण तांकां खबर आसा तांकां कितें जाय आनी कितें नाका तें हें क्लियर आसा। मायनिंगाची आशा सोंपली ती सोंपली। लोकसभेच्या इलेक्शनाक मायनिंगाचो इश्यू तापतलो हे निश्चित। गोंय बंदान वातावरण तापोवंक सुरू। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि विवेक प्रभू। राफालाचे इश्यूक सीएजीच्या पावण्यार पूर्णविराम। एनडीएन राफालाचेर केल्लो डील प्रेसान यूपीएचे डीला परस 2.86% उणे म्हूण महालेखपालाचो मोदी सरकाराचे वटेन झुकते माप।
राफाल युद्ध सज्ज करपाक जोडील यंत्रणा जमेक जाल्यार एकंदर डील UPA परस 17% उणे म्हणूनय CAGचे प्रोसिजरल ऑडिट सांगता। CAGचो रिपोर्ट बुधवारा राज्यसभेत आयलो आनी राफाल डीलाचे ऑडिट मिडिया मेरेन पावले, मात काँग्रेस आपले तें कशेंच सोडिना। Copy of the Constitution, a copy in English and Hindi. विजा चार्ज चड आशिल्ल्यान गोंयांत येवपी टुरिस्टांचो आंकडो पडला। सरकारान येता तातले थोडे विजा चार्जेस टुरिस्टांक परत रिफंड करचे म्हूण टुरिझम मळावेले जावंडरांची मागणी सुचोवणी सरकारा मेरेन पावयता म्हूण पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार उलयला। फॉर्मेलिनाचे इश्यू उपरांतूय टुरिस्टांचो आंकडो पडला म्हूण हॉटेलवाल्यांचेर रजाव। गोंयचो टुरिस्ट फ्लो वाडोवंक कितें करूं येता, टुरिस्ट उणे कित्याक जाल्यात ताचेर मंत्रालयातल्या ब्लॉकांत बाबूची टुरिझम मळावेले जावंडरा बरोबर बसका जाली। टुरिस्ट विजाचो इश्यू राज्य आनी केंद्र सरकारा मेरेन पावयता म्हूण तो उलयला। हॉटेलवाल्यांनी पर्यटन खात्या कडेन रजिस्टर जावचे, ना जाल्यार एक्शन जातली म्हूण ताची शिटकावणी। काही जाणांचो आसा की विजाचो रेट चड जाला तो कमी करपाक जाय आनी तेजे खातीर आमी गव्हर्मेंटाकूय आतां अपील करतात, कॅबिनेटानूय चड करून पास करपाचो म्हजो प्रयत्न आसा आनी तोय एक लोकांक सवलत दिवन जाता तितले ट्युरिस्ट चड येवपा खातीर गोंयांत आमचो प्रयत्न। जे हॉटेलां आहात ती रजिस्टर जावपा जाय ट्युरिजमा कडेन, रजिस्टर जायना तेंचेर एक्शन जातली, कोर्टान आमी घालतले, तेंचेर फायन जातलो, तांकां अरेस्ट जावंक शकता। पर्यटकांचो आंकडो वाडोवंक सरकारान टुरिस्ट विजातले कांय पयशे रिफंड दिवचे म्हूण लघु आनी मध्यम हॉटेलियर संघटनेची सुचोवणी। फॉर्मेलिनाक लागून खंय टुरिस्ट पयस गेला। केशे भाशेन विजाची फी कमी करपाची ती गोंयच्या सरकाराच्या हातांत ना। ते खातीर चिंतला गोंयचो सरकार जो रेजिस्टर्ड हॉटेलांत रावतलो टुरिस्ट जे आपले बील दाखयतलो आपण रेजिस्टर्ड हॉटेलांत रावन परत वयता म्हण, तेन्ना जशे सिंगापूर मलेशियाक रिफंड पॉयंट म्हूण आसता तसो एअरपोर्टाचेर एक रिफंड पॉयंट आसतलो, जितलो धंदो दिला ते प्रमाणे ताचे पयशे हियर विल बी विजा फी रिटर्न, हाफ ऑफ द विजा फी, क्वार्टर ऑर हाफ वॉट एवर विल बी, दॅट इज द सजेशन। हॉटेलियर संघटनेन गोंयच्या टुरिझमाचेर श्वेतपत्रिका काडपाचें थारायला। हॉटेलवाल्यांबरोबरच बिगर टुरिझम मळावेल्या उद्देग धंद्याकूय ताचो लाव जावचो म्हूण यत्न। Time a white paper to government about Goa and Goans, and we titled it that Goans and the tourism livelihood, and where the livelihood we will make money and also our fellow Goan who is not in tourism like you or anybody who is not in tourism should benefit from we making money, should be benefit to you, meaning to say we are trying to open more links since the mining is closed, that through us agriculture will be benefit, education will be improved, and we have decided to give certain percentage of our earning through tourism to penetrate down there, and we only told the government make the tourism legalized and only legal tourism should be allowed in Goa. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक। पणजेच्या सुधारित ओडीपीक एनजीओची हायकोर्टात चॅलेंज। ओडीपी 2021 चॅलेंज दिवपी जनहित याचिका कोर्टात दाखल। याचिकेची दखल घेऊन हायकोर्टान एनजीपीडी अध्यक्ष मायकल लोबो सयत प्रतिवाद्यांक नोटीस काढल्या। केस 12 मार्चाक दवरल्या। हो प्लान चालीक लागल्यार पणजेची दायज वळख सोंपतली। प्लान करतना खंय लोकां परस व्यक्तिगत विचार चड दिसता। भ्रष्टाचार जाला आसुये म्हूण एनजीओंक दुबाव। एनजीओ गोवा फाउंडेशन आणि गोवा बचाव अभियानान पणजेच्या प्रस्तावित ओडीपी 2021 चॅलेंज दिल्या। हो ओडीपी करतना प्रक्रिया कायदो नेमांक धरून केल्ली ना म्हूण हायकोर्टात जनहित याचिका आयल्या। बुधवारा याचिका खंडपीठा मुखार आयली तेन्ना एनजीओंनी दावो केलो तो असो। पणजेच्या ओडीपी 2021 लोकांचो विचार जाल्लो ना, कांय लोकांच्या हितापुरतो। गोवा टीसीपी कायद्यांतल्यो तरतुदी कडेक दवरून प्लान केला। जमनी झोनिंग चुकीचे पद्दतीन दाखयला। सुधारित ओडीपीक लागून पणजे रियल इस्टेट डेव्हलपर्सांचे भरीक वतली। पणजेची दायज वळख सोंपतली, शाराची वाट लागतली।
First of all, there were certain procedures that had to be followed which were not done. One, when the ODP was out for public suggestions, the rules and regulations which were prevalent, there were one set of rules that were prevalent which were changed later. So when you're formulating an ODP, people should be able to see what are the building rules and how does it impact the ODP. Secondly, there were certain zone changes that were done, and new terminology was introduced which was not prevalent when the ODP was shown to the people. The next thing was that the conservation committee, the heritage committee, had to be consulted before the plan was finalized. That was not done. Secondly, the local body has to be consulted first. There is a participatory procedure which has to be followed. Even that was not done. So there are several grounds this ODP did not follow procedure, and therefore we have challenged the ODP. NGPDAचो अध्यक्ष आमदार मायकल लोबोक प्रतिवादी केला. हायकोर्टान NGPDA अध्यक्ष मायकल लोबो, चीफ टाउन प्लॅनर आणि बाकीच्या प्रतिवाद्यांक नोटीस काढून केस 12 मार्चाक दवरल्या. 7 मार्चा आदी एफिडेविटार जाप दिवंक सांगल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. एकेवटेन सरकारी पावण्यार मायनिंग कॉर्पोरेशनाच्यो गजाली जाल्यार संजीवनीचे उस्कार फॅक्टरी वयर सरना म्हूण कॉर्पोरेशनाक विटल्यात. संजीवनी साखर कारखानो कॉर्पोरेशनाकडच्यान काडून शेतकी खात्याक दिवचो म्हूण उस्कार मागतात. कारखानो कॉर्पोरेशना कडेन आशिल्ल्यान परफॉर्मन्साचेर परिणाम जाता म्हूण उस्कार शेतकी मंत्री विजया मेरेन पावले. विजयाकूय शेतकार सांगता तातूंत तथ्य दिसता. हो साखर कारखानो आसा ते परिस्थितींतल्यान भायर काडूंक सरकार एक प्रस्ताव फुडें हाडीत आसा. मात संजीवनी फॅक्टरीची दशा आनी दिशा आसा तशीच. एके गजालीत सरकार निमाणे मेरेन पयसो घालिना. आतां ही फॅक्टरीच कॉर्पोरेशनांतल्यान भायर काडची म्हूण विशय आयला. जी फॅक्टरी आसा ती एक्चुअली एग्रीकल्चर म्हटल्यार खरें म्हणजे एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन आसपाक जाय, पूण ती आसता कोणाले कोऑपरेशन मिनिस्टरा कडेन. मागीर तेंचे थंय प्रॉब्लेम जाता आनी आमकां त्या कारणान एग्रीकल्चराचे पयशे एकेवटे मेळटा, एकेवटे हेंचे पयशे मेळटा. म्हणून आमी ते सगळे म्हणून फॅक्टरी जी आसा आमची ती सगळी आमची एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन दिवची, जेणे करून आमी जे शेतकरी आहात ते सुखावतले. पयलीं आमचें अशें आशिल्लें की मुख्यमंत्री कोऑपरेशन पोर्टफोलियो घेवन आशिल्लो. ही विल सेट दिस थिंग स्ट्रेट. इट इज I think their demand is not unjustified. Demand has got some basis. That agriculture जर सगळें दिता जाल्यार एग्रीकल्चराच्या अंडर ती आसूंक जाय. पयलीं स्वातेर आमी एडमीट करूंक जाय की आमची संजीवनी साखर कारखानो म्हणटा तो कोमान आहा. ती सेकंड हँड मशिनरी 50 वर्सां ओल्ड. तशें घेवन आमी शुगर केन वील नॉट गो फॉरवर्ड इन गोवा. नायदर वील द फार्मर गो फॉरवर्ड इन गोवा विथ दिस टायप ऑफ थिंग. So I am willing to look at the entire rehaul of the sugar factory, beginning first with completely scrapping the machinery and going for modernization. I will have to discuss this with the Chief Minister. It will involve a huge money, but we can get it under RKVY. मजगती रापणकार